मोगाच्या कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो, तुमकां समेस्ता ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत वागता। आज आमी आवय यांची संतीन सांत मोनिकाचें स्मरण करता। तर मुखलो थोडो वेळ ह्या धैर्यादीक संतीनी विशयांत आमी समजून घेवया। मोनिका अल्जेरियांतल्या थगास्ते म्हणल्या गांवांत लगभग 331 इसवेंत जल्मली। तिच्या आवय बापाय विशयांत आमकां कांय सडीत कळीत ना। 20 वर्सांचे प्रायर मोनिकाचें खाजर पेट्रिसियस म्हणल्या अक्रिस्तावा लागीं जालें। तांच्या खाजारी जिवितांत तांकां तेगां भुरगीं जल्मलीं। मालगडो आगोस्तीन, दुसरो नाविडियुस आनी तिसरें पेरपेतुआ। आपल्या घोवाच्या रागिश्ट स्वभावाक लागून आनी ताच्या अनैतीक साली निमती तिका मस्त कस सोसूंक मेळ्ळे। तिच्या भुरग्यांक क्रिस्ती शिकाप दिवंक तिणें मस्त कश्ट पडलें। आपल्या भुरग्यांक पवित्र स्नान दिवंक तिच्या घोवान तिका सोडलें ना। पूण आगोस्तीन कठीण पिडेन कश्ट नासतना ताका बाप्तिस्म दिवंक बापायन परवानगी दिली। पूण तो बरो जाल्लोच
ताका क्रिस्तांव करूंक दिल्ली परवानगी ताणें फाटीं काडली. आगोस्तीन शिकपांत भोव हुशार जावन आशिल्लो. थोड्याच वर्सांनी तो मानिकेयन म्हणल्यार हेरेजीक बली जालो. मोनिकान त्या हेरेजी विशयांत जाणा आशिल्ल्या बिस्पा मुखांतर आगोस्तिनाक फाटीं हाडचें जायते प्रयत्न केले तरी तें फळादीक जालें ना. आपल्या पुताक फाटीं हाडचे खातीर ती जायत्या याजकांची पाट धरी लागली. आनी ह्या वरवीं विर्यार जाल्ले याजक हिका पळयल्ल्या फरा हिचे तावन सुकोणकान घेवंक प्रयत्न करतले. पूण एका याजकान मात्र मोनिकाक अशें सांगलें, इतलीं दुखां गळयल्ल्या आवयच्या पुतान केदींच नाश जावंक साध्य ना. आनी त्या दिसा ह्या याजकान केल्लो प्रवाद थोड्याच वर्सांनी खरो जालो. उपरांत रोमांत साहित्य शिकोवचे खातीर आगोस्तीन भायर सरलो. मोनिकानी ताचे बराबर वेची उर्बा दाखयतना आगोस्तीन उपायांनी तिचे तावन सुकोवन घेता आनी एकलोच मिलनाक वचोन थंयसर प्रोफेसराचें काम करता. पूण मोनिकान आपल्या पुताची फाट सोडली ना. ती मिलनाक गेली आनी थंयसर बिस्प आंब्रोजाची तिणें वळख करून घेतली. बिस्प आंब्रोज घनघनीत शर्माव दिवच्यांत भोवूच नावार्दीक जावन आशिल्लो. आपल्या आवयच्या वत्ताडाक लागून बिस्प आंब्रोजाचे शर्माव आयकोंक गेल्लो आगोस्तीन 387 इसवेंत पास्कांच्या फेस्ता दिसा भावार्थ परत स्विकार करता. उपरांत तो आपलें वायट जिवीत सांडटा मात्र न्ही, तो याजक जाता, बिस्प जाता, श्रेश्ठ शिकोणदार जाता, सांत तशेंच इगर्जमातेचो श्रेश्ठ दोतोर जाता. आगोस्तीन मात्र न्ही, मोनिकाचो दुसरो पूत नाविजियस तशेंच तिची धूव पेरपेत्वा ही दोगांय रिलिजियस जातात. मोनिकाच्या कडमीतनांतल्या मागण्या आनी तिणें वळयल्ल्या दुखाचो परिणाम जावन तिचो पती क्रिस्तांव जालो मात्र न्ही, तिचीं भुरगीं सांतीपणाचें जिवीत जियेलीं. अशें आपल्या 56 वर्सांचे प्रायर मोनिका ह्या संवसारांत आपलें मिसांव संपोवन सर्गराजा कुशीन पैन करून गेली. मोनिकाक सांतीन म्हूण पासारी जाय म्हणून तिच्या गांवच्या लोकांनी बिस्पाचेर दबाव घालो. जाय की मोनिकाक सांतीन म्हूण अधिकृत रितीन परगट करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार सांत ह्या सांतीन म्हूण परगट करची प्रक्रिया 12व्या शतमानांत आरंभ जाल्ली. पूण ताच्या पयलेंच मोनिकाक सांतीन म्हणून सगळ्या संवसारार मानून घेतलें जाल्यान परत अधिकृत रितीन परगट करची गरज म्हणून दिसोंक ना. बरेपणान वायटाचेर जैत व्हरूंक साध्य आसा म्हणून दाखोवन दिल्ल्या सांत मोनिकाच्या पातळपणाखाले 19व्या शतमानांत पॅरिसांत क्रिस्तांव आवयाचो एक मेळ घडलो. वाट सुकोवण्याच्या पुतां खातीर आनी घोवां खातीर एकामेका मागचो उद्देश ह्या मेळाच्या सांदांचो जावन आशिल्लो. खंडीत जावन आमच्या गांवांती आपल्या घोवा आनी आपल्या भुरग्यांच्या जिविता वरवीं कश्टांच्यो जायत्यो स्त्रियो आसात. आज आमी मोनिकातावन प्रेरीत जावया आनी कडमीतनांतल्या
आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या मोगाच्यांक देवाची मजत जोन घेवया. मोगाच्यानो, ह्या नियाळांत भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सांत मोनिका, आमा पासत विनंती कर. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 23 वाक्य 27-32. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कपट्यानो, सुनो काडल्या फोंडा बरी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर तरांची कुसाडाय. तशें तुमी भायल्यान बागेवन म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर भरोवन आसा सगळें कपटीपण आनी अक्रम. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कपट्यानो, प्रवाद्याचे फोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसल्या जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवंक तांचे सांगता आमी केदींच मेळटे ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारिल्ल्यांची संतत म्हूण तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरा. क्रिस्त दही मोगाच्या भावनो आनी पयलीनो, एक काणी अशी आसा. एका गांवांत एकलो समघराचें काम करनासलो कॉबलर, समघराचें वाणो शिवचो वाणो करचें काम करनासलो. तो ताचें काम आळसायेन करतलो, आळशी तो. देखूनच लोकांनी ताच्या कडच्यो वाणो काण घेवच्यो रावयल्यो. कित्याक? आळसायेन केल्लें काम कशें जातलें म्हूण तुमी जाणात. तातूंत एक ती सोबाय, तें फायननेस नातल्लें. देखून ताका दीस पडतो ग्रास जोडचें कश्टाचें जालें. देखून ती ह्या गांवांत तो आनी एका पयशिल्ल्या गांवाक वेता. तीन तो समघराचें काम करिना. तेंगे तें कश्टाचें, तातूंत इल्लेशें एकाग्रतपण जाय आनी थोडी नाजूकाय जाय. देखूनच तें समघराचें काम तो सोडटा आनी वैजा बरी आपणाकच लोकां मुखार प्रदर्शीत करता आनी एक वैज असो वेस घालन म्हणल्यार बरी धाकटेर डॉक्टर जावन थंयसर तो ताचें काम नवी व्याप्त आरंभ करता. आनी लोक ताच्या त्या उलोवण्याक लागून न्ही जाय की बुलतात म्हूण येत. बुलोवंची आसली कॅपॅसिटी शाती ताका आसली आनी ताच्या उतरांनीच तो लोकांक बुलयतलो. आनी कितेंगी मिक्स करून दिवन आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणून हर एकल्यागे ती चिकित्सा तो दितलो. ती बरी जातले की जायना की म्हणून तें कळीत ना, पूण चिकित्सा तो दितलो. एक दीस रायाचो मोगाचो सेवाक पिडेन पडटा. रायाचो मोगाचो सेवाक पिडेन पडटा आनी राय ह्या समगार म्हणजे आतां डॉक्टर वैज हाका आपोवंक धाडटा. आनी रायच्या आस्थानाक हो समगार वेता आनी थंयसर राय कितेंय डावट मारता. कित्याक राय थोडे बडे बुदवंत आसतात. ताका डावट मारता, कितेंय दुबाव जाता. ह्या वैजाक टेस्ट करचे खातीर, हाची परीक्षा करचे खातीर राय एका कोपान उदक घालता आनी तातूंत कसलो गी पिठो घाल्ल्या बरी कर्ण ह्या वैजाक पिवंक दिता. वो पिवंक आयकलो ना, वो पिवंक तयार ना. वो चिंता तातूंत कितेंगी वीक आसा म्हणून आनी तो व्यक्त करता तूं कितेंगी वीक आसतलें कोण ना म्हणून. ते दडा राय म्हणटा, वीक आसा जाल्यार तूं इतल्या जाणांक जी कोण वीक खातात, वीक पियेतात, तांकां एंटी पॉयझन तें वीक खाण सोडचें तसलें वखद तूं दिताय म्हणून सट्टांकी इतलें बरोवन आसाय, बुलोवन आसाय. तर हाका वखद तुका कळीत ना गी. मोगाचें न्हू, थंयसर वीक नासलें, फकत तें उदक आनी नीज, ताचें नीज रूप त्या समघराचें नीज समघराचें रूप थंयसर दिसून येता. तो वैज न्ही आसलो म्हणून थंयसर कळटा. वेस पांगोडचे थोड्या काळाक मात्र आमी पळयलां जावं पुरो वेस घालन थोड्या जात्र्यांनी आनी थोड्या वर्सांत थोडे दीस वेस घालून येतात. मारणे मिसो वेस म्हणटा आमी. आनी थोडे फॅन्सी ड्रेस
स्टेजीचेर घालून येतात कितलो ते जावं एकलो फॅन्सी ड्रेस करता त्या स्टेजीचेर 3 मिनटां मात्र ताच्या उपरांत ताणें काडूंक आसा आनी तो नीज मनीस आनी अशें थोड्या धर्मांत वेस घालचे आसा ते वेस घाले थोड्या दिसा मात्र ते जाल्ल्या उपरांत ताणें काडूंक आसा मागीर तो नीज मनीस ताणें कामाक वचोंक आसा जें कितें सदांचे तो करनासलो वावर तो करूंक आसा वेस पांगोडचे आनी एक सैम दाखोवचें तें थोड्या तेंपा मात्र कसलोय नाटक आमी करयेत नाटक जाल्ल्या उपरांत तो नीज मनीस हेंच संदेश होच संदेश जेजू आसा भोव आपुरबायन स्पश्ट रितीन दिता आनी त्या उतरांनी निजायकी साहित्य शिकून भाव भयणीनो आमच्या जिविताक लिपोवन आसा आटापून आसा साहित्य शिकून आमच्या जिविताक आटापून आसा पयलें कितें म्हूण आपयता जेजू शास्त्रेनो फारिसेवनो कपाट्यानो सुणो काडल्या फोंडा बरी तुमी सुणो काडल्या फोंडा बरी तुमी भायल्यान सोबीत दिसतात पूण भितरल्यान तांतू आसात मेल्ल्यांची हाडां जिवाल्ल्यांची हाडां न्ही तांतू आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर तराची कुसडाय कित्याक मेल्ल्यांची हाडां तांतू जीव ना बदलावण येवंक शकना तसलीं हाडां ती देखून आमच्या जिविता भितरी ती आसा मेल्ल्यांची हाडां म्हळ्यार ती जर बदलावण येवंक शकचेत असलें न्ही ते कुसोन सगळें नाश करचेत असलें देखून भोव आपुरबायन ही उतरां भाव भयणो आमकांय लागू जावचेत असलीं थोडो नियाळ करया आनी आमी समजून घेवया आमी मेकअप कित्याक करता सर्ताव जावं कले संभ्रमाक मेकअप करतात न्ही मेकअप करता आतां हर एक फुडें फंक्शना पयलें सर्ताव जावन रेस्पेर 1 वरांचे रेस्पेर इगर्जेन जाल्यार 2 वरांचे मेकअप ब्युटी पार्लरान 1 वराचो वेळ रेस्पेराचो वेळ इगर्जेन करसूंक कश्टांनी जाता थोडो तिकशे वेळ जाल्यार धर व्हरता पूण 2 वरांचो वेळ ब्युटी पार्लरान भोव आपुरबाय मेकअप करून करशिता कित्याक सोबीत दिसा जाय आसल्या सोबायच्या की भायल्यान धरती सोबाय दिसोंक जाय आनी कितें सूख आसा म्हणून हांव सांगिना सूख आसा म्हणून सांगिना कित्याक आमच्या जिविताक लागू जावचें तसलें उदाहरण दिवचे खातीर हें एक उदाहरण तुमच्या मुखार हांवें दवरलां हो भयणो हें भायली सोबाय जाल्यार आनी कितें सूख ना कित्याक सांग पावलो भोव आपुरबायन सांगता तुमी सकड पवित्र आत्म्याचें मंदिर आहा देखून कोडी आमची सोबीत दवरूंक आसा कित्याक हें देवाचें मंदिर देवानच आमकां फावो केल्लें देखून ताची रचना आमी जावन आसता ही रचनाय आमी सोबीत तरान दवरूंक आसा हाचें ताका जाय असो मान गौरव आमी दिवंक आसा आनी सूख ना पूण अनेक सैम ह्या कुडी फाटल्यान आसा आमचे अंतस्करणाचे सैम हांगासर आमी मेकअप घालूंक जाता गी ह्या सैमातावन कितें भायर येता ह्या अंतस्करणातावन भायर येता कितें तें आमी जाय जाल्ले बरी गुणावन जाय असलें एक प्रदर्शीत आमच्या जिवान दुसऱ्यांक कशें प्रदर्शीत करयेत ह्या विशयान जाय जाल्लें चिंतप आठोवन हेरां मुखार आमी प्रदर्शीत करयेत पूण भितरल्या भितर आमचेच म्हणलें सैम आमकां हर एकल्याक आसा आमचेच म्हणलें सैम आमकां हर एकल्याक आसा पळया आमच्याच जिवितांत एका व्यक्ती कडेन आमकां चड बरेंपण ना जाल्यार आमकां ताचे लागीं बसोंक आमकां नाका जाल्यार आमचे भितरच मना भितरच आमी एका रितीन तासार मनोभाव व्यक्त करता आमच्या भितरच पूण आमच्या फायद्या खातीर त्या व्यक्ती मुखार बरो एक हांसो दिवन ताका सत्कार केल्ल्या बद्दल दाखयता तो गुंवतना पाटींक गोवन वेता आसतना आमच्या भितरलें सैम भायर येता वय कित्याक आयिल्लो गाय म्हणून भाव भयणीनो सुणो काडुल्या फोंडा बरी म्हळ्यार अशेंच एका दृश्टीन या आमी पळयलें आनी एका दृश्टीन पळोवचें जाल्यार आमचें जिवीतच आमी पळोवया हर एका हंतांनी म्हणयत जिविताच्या हर एका हंतांनी जायते जाणां आमी सकटांनी जावं पुरो पूण जायते जाणां आमचे जिविती सुणो काडल्या फोंडा बरीच अत्मीक जिवितांत आमी वेस पांगरता सामाजीक जिवितांत आमी वेस पांगरता कुटुंबा जिवितांत आमी वेस पांगरता या हेर खंयचेय क्षेत्र घेया थंयसर वेस पांगरता कित्याक नीज सैम दाखोवंक गेल्यार थंयसर अवकाश ना म्हणून थंयसर मान्यता ना म्हणून आमी फाटी येता आमी चिंता देखून हर एका संगतींनी आमी वेस पांगरता हर एका संगतींनी आमी वेस पांगरता
आत्मीक जिवितान पळया, आत्मीक जिवितान भायले दृश्टे खातीर भोव सोबीत आत्मीक जिवीत असो वेग पांगोरता, पूण आत्मीक जिविताक पुराक जावचें तसलें अनेक जिवीत आसा, तें चलतें जिवीत, तें हाका पुराक जावन आसल्यार वेस वांगोरची गरज ना. जायते बडी धार्मीक क्षेत्रांत थोडे फुडारी म्हणून मुखार वतात आनी थंयसर हेरांची शाबासकी जोडचे खातीर, हेरांनी शाबासकी जोडचे खातीर खालतेपण असो वेस पांगोरचे आसात, आत्मीक सकत आसा म्हणून वेस पांगोरचे आसात. भाऊ भयणीनो, हे आत्मीक जिवीत सुनो काडल्या फोंडा बरे गी नीज जिवीत गी म्हणून कळच्या खातीर अनेक तांचे सालते जिवीत पळया, थंयसर आमकां दिसून येता. थंयसर आमकां दिसून येता सामाजीक रितीन वेस पांगोरचें. कित्याक हेरांनी आमकां होगलीक दी जाय, हेरांनी आमकां बरो म्हणून जाय, पूण भितरल्या भितर कितें शिजोवन आसा, कुसाडाय गी या बरेपण, हें आमकां हर एकल्याकी वैयक्तीक सवाल. भाऊ भयणीनो, वैयक्तीक सवाल. पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 3 थंयसर भोव अपुरबायन आमी वाचता, तुमची सोबाय जायना ये भायली विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंगवस्त्रांची, बगार जायजे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. पळया, जायजे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. निजायकी साम पेद्रूची उतरां भाऊ भयणीनो स्पश्ट हांगासर दुसऱ्या अर्थान समजोवंक सादिच ना. आमचें व्यक्तित्व जावंक जाय देवाक मानवचें तसलें मोलादीक. कित्याक देव आमचे भायले सैमी जाणा, अंतस्करणी जाणा. देखून सो देव पळयत आसतना आमी भायल्यान कशें दिसता, कशें हाणें वेस घाला, कशें हाची सोबाय आनी सडयल्या म्हणून पळयना, बगार अंतस्करणाची सोबाय तो पळयता. God looks at the heart. Human beings look at the appearance, external appearance. भायल्यान कसो दिसता गी म्हणून, पूण देव काळजाक पळयता, काळजाक पळयता. आनी त्या काळजांत आमच्या कितें बरोवन आसा, कुसडाय वा नितळाय वा सर रितीची देणी, ती आमचे जिवीत सोबीत करतात, ती देणी बरोवन आसात गे. जेजू त्या शास्त्र्यांक आनी फारिजेवांक उल्लेख कर म्हणटा आसतना थंयसर भोव अपुरबायन म्हणटा, तुमचे भितर बरोवन आसा कापाटीपण आनी अक्रम. भाग्यवंतपण म्हणून तुमी पासारतात, भायल्यान तुमी भाग्यवंतां बरें दिसतात, भाग्यवंतां बरें करतात, भितर आटापूण आसा कापाटीपण आनी अक्रम. जायतें आमच्या जिवितांत आमीच बरोवन पळोवचें जाल्यार कितलेगी पोटी आमी भायल्यान भाग्यवंतां बरी वेस घाली ना गी. भाग्यवंतां बरी दिसच्या खातीर कितले सक्कड प्रयत्न करता. भाऊ भाग्यवंतां बरी दिसच्या खातीर आमी प्रयत्न करता. जायतो वेळ भाग्यवंतां बरी दिसच्या खातीर आमी करशिता म्हणयेत. ताच्या बदलाक कापाटीपण सोडूंक, अक्रम सोडूंक आमचो वेळ करशिल्ले जाल्यार आमी भाग्यवंतां बरी दिसच्या खातीर मात्र आमचे प्रयत्न जाते ना, भाग्यवंत जावंक आमचे प्रयत्न जाते आसले, भाग्यवंत जावंक आमचे प्रयत्न जाते आसले. आनी थंयसर आनी एक विशय आसा, हे पयलो जाल्यार दुसरो संदेश जेजू आमकां दिता. फारिजेवांक शास्त्र्यांक उल्लेख करतो म्हणटा, तुमचे मालगड्यांचे, तुमचे पुर्वजांचे फोंड तुमी सुरंगारायतात, सोबयतात, पूण तांकां तुमी मान दितात गी, तांचे शिकवणेक तुमी मान दितात गी. जे कितें तांणी तुमकां दिलां त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक प्रयत्न करतात गी. ते मेल्या उपरांत तांचे विशयान होगलेक म्हणून तांचे खातीर आमी जीव दिवंक तयार आसतले म्हणून तुमी सांगतात, पूण तांकां तांचे जिविताची देख घेवन तांकां मान दितात की. आनी तिसऱ्यान तुमी प्रवाद्यांक मान दिते आसल्या तांकां राखून व्हरतले म्हणून तुमी सांगतात, हांगासर एक प्रवादी उबो आसा, तो जो आसा क्रिस्त मेसिया, ताका तुमी आयकणां कित्याक. भाऊ भयणो, आमच्या जिविताक कितें संदेश. आमी मरणा उपरांत आमच्या मालगड्यांचे फोंड सोबयता, भोव बरें, तांकां मान दिल्ल्या बरी, पूण ती जिवी आसतना, ती जिवंत आसतना, आमच्या कुटुंबांत आमच्या सांगात जियेत आसतना तांचे जिवीत सोबूंक ते एका मार्बलाचे पयशे म्हणून आमी खर्च केल्यात गी.
ती देवादीन जाल्ल्या उपरांत बऱ्यांतले बरें मार्बल घालून तांचे फोंड सोबोवंक आमी आशेता, मरणाक बरें भेंड करून तें आनीक घासूंक आशेता. पूण त्या भेंडाचे पयशे म्हणजे तांच्या जिवीत, ती जिवंत आसतना तांचे जिवीत सोबोवंक, ते जिवीत संतोष भरीत करूंक आमी थोडेपणी वापरलां गी. न्ही गे तें कापाटीपण, न्ही गे तें कापाटीपण आमी दाखोवचें. देखूनच जी कोण मालगडी आमचे सांगात आसतना तांचो आमी मोग करया. जें कितें आमच्या जिवितांत लिसांव दिता तें आमी शिकया. आनी मेल्या उपरांत आमी तांचे फोंड शृंगारोवच्याक अर्थ आसतलो. जाता तितलीं फुलां घालून ते सोबयतना त्या फुलांक अर्थ आसतलो. कित्याक तांणी आमचें जिवीत सोबयलां आनी आमी तांचें जिवीत सोबयलां. देखून आज तो फोंड फुलांनी सोबयता. नाजाल्यार जें कितें आमी तांकां करता तशेंच आमचें जिवीत जावन आसतलें. त्या मालगड्यांक आमी मान दिवंक ना, पूण तांचो फोंड सोबयता. तशेंच आमचें जिवीत, आमची कूड, आमच्या बैल्यान सगळें आमी सोबयता, पूण अंतस्करणांत कुसाडायस आसा, कुसाडायस आसा. विसो आमच्या मुखार आसा. बैल्यानच सोबोवन रावंक ह्या काळजाची सोबाय वाडोवंक, भायल्यानच सोबोवन रावंक वा अंतस्करणाची सोबाय वाडोवंक, कापाटीपण साडोवंक आनी भाग्यवंतपण जियोवंक. कापाटीपण सांडूंक आनी भाग्यवंतपणान जियोवंक. न्ही कापाटीपण दवरून भाग्यवंतपणाचो वेस घालूंक. हो बिनो हांगासर देवाचें उतर स्पश्ट. देवाचें उतर स्पश्ट. दोन संगती सांगाता वचना, दोन संगती सांगाता वचनात भितरल्यान आनी भायल्यान तें एकच जावंक जाय. तें जावन आसा नीज जिवीत. तें जावन आसा नीज जिवीत. नातल्यार सोमी आमकां उल्लेख करून सांगतलो. भितरल्यान आसा कापाटीपण आनी आक्रम, आनी भायल्यान आसा फकत एक शो, प्रदर्शन. तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात, पूण तुमची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. तुमी म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण आपयतात, पूण तुमची काळजां म्हजे तावन मस्त पयस आसात. तर आमचें काळीज कसलें जावंक जाय? हांगासर चार रितीची काळजां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. चार रितीचें अंतस्करण म्हणयात. काळीज म्हणजे अंतस्करण तुमच्या मुखार हांव दवरतां. खंयचें काळीज तुमी विंशयेत? पयलें काळीज जावन आसा घट काळीज, दारूण काळीज. घट वा दारूण काळीज हें काळीज जावन आसलें शास्त्र्यांचें आनी फारिजावांचें. हांगासर हें काळकें काळीज म्हणयेत. काळकें अंतस्करण, कुड्डें अंतस्करण. थंयसर जावन गेल्ल्या विशयान मात्र चिंतचें. कितें जावन गेलां वायट थंयसर चिंतून आनीक काळीज दारूण करचें. हांगासर ह्या काळजांत बदलावान येवंक साध्य ना. ह्या काळजांत बदलावान येवंक साध्य ना. नव्यो संगती येवंक साध्य ना. हांगासर आसची डुप्लिसिटी मात्र प्रामाणीकपण ना. कित्याक प्रामाणीक जावन तें काळीज सोडिना. कित्याक ताच्याच कुसाड्यांत तें दारूण जालां. दुसरें काळीज जावन आसा घट काळीज. दुसरें काळीज जावन आसा कुसलेलें काळीज. पयलें काळीज दारूण काळीज, घट काळीज. दुसरें काळीज जावन आसा कुसलेलें काळीज. ही कुसाडाय थंयसर बरेंपण येवंक सोडिना. हेरांचें बरेंपण स्विकार करूंक सोडिना. ही कुसाडाय आपणाचें व्यक्तित्व प्रदर्शीत करतना कुसाडायच भायर दिता. ह्या काळजांत कितें घाल्यार ती कुसाडाय जावनच बदलता. थंयसर कुसलेले संगती आसात, थंयसर आनी कितें घाल्यार बरें तेंय कुसोनूच वेता ताचें सांगाता. देखूनच कुसड्या काळजाचे कुसोन गेल्ल्या अंतस्करणाचे कोण आसात खंयसर आसल्यार तांच्या बदले नाल्ल्यांचे काळीजी अंतस्करणे ह्याच कुसाड्याक ते हाडटात. त्याच कुसाड्याक ते हाडटात. आनी हांगासर कसलोच बरेपणाक सहकार ना. बरेपणा सहकार ना. कित्याक हांवें सांगलें बरें, खंयसर एका कुसडाय आसल्या पणांत एक बरें घाल्यार तेंय कुसोनूच वेता. तेंय कुसोनूच वेता. देखूनच जेजू की शास्त्री फारिजाव ताका स्विकार करूंक तयार नासले. कित्याक ते कुसाड्यांत आसले. वो बरो येता आसतना ह्या बऱ्याक तांणी स्विकार कशें करचें? त्याच कुसाड्याक वडोवंक पळयता. जेजू म्हणटा ना, तुमी जावन आसात कापाटी. कापाटी पळया. आनी तिसरें आसा निदान काळीज. निदान अंतस्करण, स्लो टू बिलीव. आनी हांगासर एकाग्रतपण ना. एकाग्रतपण ना. डिस्ट्रॅक्टेड, डिस्करेज्ड. भुरगोसो सांडलेलें काळीज. कितेंच बरें घडूंक आसा, आशावादी मनोभाव ना. कितें बरें घडूंक आसा तें चिंतापूस ना. कितें बदलावण येवन बरेंपण जायचें हें चिंतापूण ना. निदान काळीज.
दान म्हळ्यार खंयचेच करूंक तयार नातले त्या अत्रेगान त्या उर्बेन भरलेलें काळीज न्हय देखून फरिसेव शास्त्री जेजूक स्विकार करूंक तयार नातले तांचें काळीज निदान आसलें हातयोंक भारी सवकास आनी चवथें काळीज आसा पेटलेलें काळीज बर्निंग हार्ट उर्बेन भरलेलें हें जावन आसा एम्माउसाच्या वाटेर त्या शिसांचें काळीज पेटलेल्या बरें ते व्यक्त करून सांगतात आमचे काळीजाची उतर आयकत आमचे काळीज पेटतलें नेंगे भाऊ भयणीनो हें पेटलेलें काळीज आमचें तें आसूंक जाय कशें पेटचें तें क्रिस्ताच्या मोगान पेटचें क्रिस्ताच्या शिकवणेद्वारे पेटचें बऱ्या जिविताच्या सालीक अत्रे घेवन तें पेटचें आसलें आनी हें पेटलेलें काळीज जळचें काळीज आमचें जिवीतच नितळ करता भायल्यान सुनो काडिल्ल्या फंडा बरी आमचें जिवीत सावन सोडिना कशें उजो संगती नितळ करता गी तशेंच पेटलेलें काळीज पेटलेलें अंतस्करण आमचें सगळें जिवीत नितळ करता थंयसर आसची कुसाडाय काण व्हरता नीज भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आमकां आपयता कपाटीपण अक्रम नाश करून उडयता नवे जिविताची फालवे थंयसर उदेन येवचे बरें ती करता आनी असलें पेटलेलें काळीज आमचें थंय आसूं दी सो मी आमची अंतस्करणां पळोवन जर तर आज म्हणटा जाल्यार आमी हें कापाटी काळीज हें कुसड्यान भरलेलें काळीज हें कुसड्यान भरलेलो फोंड भायल्यान मात सोबीत दिसता ही उतरां भाव भयणीनो आमी आयकुची नाका सो मी तुका आनी म्हाका पळोवन सांगू दी निजायकी हो भाग्यवंत मनीस ही उतरां भाव भयणीनो आमी आयकूंक अत्रे घ्या आमकां हर एकल्याक आमचें जिवीत कळीत आसा हर एकल्याक आमकां आमचें जिवीत कळीत आसा हेरांक आमचें जिवीत कळीत आसचें की आमीच आमचें जिवीत बरें जाणा हांव म्हजें जिवीत बरें जाणा कितले काळके कोणशे आसात कितलें कापाटीपण आसा कितल्या रितीन वेस पांगरता आमी बरें करून जाणा जर तर जिवितांत बदलाव आनी येजय जाल्यार हो वेस आमी काडया प्रामाणीक आमी जावया हर एका संगतीने प्रामाणीक आमी जावया सुलाबायचें न्हय इट्स चॅलेंजींग प्रामाणीक जावंक निजायकी पंतावणाचें पूण जो कोण हे पंतावण स्वीकार करता तो निजायकी तें सुमयान सांगची ती उतरां बऱ्या साकरा ही उतरां आयकूंक शकतलो कित्याक थंयसर आपालीपणां लिपण करचें तसलें कसलेंच ना प्रामाणीकपण आनी नीज सैम थंयसर दिसून येता आनी सोमी हे मानून घेता आनी आमकां हर एकल्याक शाबास म्हणटलो ही उतरां आमी आयकूंक अत्रे घ्या आनी नीज प्रामाणीक व्यक्ती जावन आसल्या त्याच सोम्याची देख आमी घेवया आमेन देवान आमकां दिल्या एका वय तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री परचेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली मेळची ना शारोतीन दुसरी माई वर देवा